प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो दुसरो आविस्पूर वोड 41 ते 51 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 41 to 51. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्का पुर्बेक जेरुसालेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती सदांचे भाशेन पोरबेक जेरुसालेमाक गेली. आनी पोरबेचे दीस सरले उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसालेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसालेमाक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. ताचें आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली. आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्क्या काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतालो. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजूंक ना. आनी तांच्या बरोबर तो गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू जो 12 वर्सांचो आसलो तो देव मंदिरांत वेता. आनी जेन्ना ताची आवय आनी तो देव मंदिरांत वेता तो थंयसर रावता आनी घरा आपल्या भाव भयणां बरोबर परतून येना. आनी आमी जाणो आयकता कितें आयकलां तें की ताजो आवय आनी ताजो बापूय एकदम हुस्कोता, परतून येता, 3 दिसांनी ताका मेळटा. आनी भाव भयणीनो, ती ताका विचारतात, तुवें अशें आमकां कित्याक केलें? आनी भाव भयणीनो, जो जाबाब जेजू दिता ताका ताच्या बापूयक जुजेक आनी ताच्या आवयक मोरयेक कळना, कांयच कळना. आनी देवाचें उतर म्हणटा, जें ताणें मोडलेलें तांकां सोजमूंक ना म्हणून ताचे आवयन कितें केलें? ताची आवयन ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरल्यो. भाव भयणीनो, आंकवार मोरयेन ओ जेजूचे आवयन ह्यो सगल्यो ज्यो वस्तू घडल्यो जे जेजून तिका सांगलें, जेजून आपल्या बापायक सांगलें, जुजेक ह्यो सगल्यो वस्तू तांकां कळूंक ना. आनी कितें कळोंक ना? जेन्ना बापूयन आनी आवयन विचारलें जेजूक, तुवें अशें कित्याक केलें? जेजून तांकां कितें म्हणलें? तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकलो आसल्यात. आनी भाव भयणीनो, आमी जाणो आवयक आनी बापूयक जें जेजून म्हणलें तांकां सोजमूंक ना. पूण देवाचें उतर म्हणटा, ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत मोरयेन सांबाळून दवरल्यो. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, मोरयेक त्या वेळार जेजून कितें म्हणलेलें सोजमूंक ना. आनी कित्याक सोजमूंक ना ती?
कित्याक भाव भयणीनो त्या वेळार मोरयेच्या भितर पवित्र आत्मो नासलो. पवित्र आत्मो नासलो म्हणटच जे जेजून तिका मोडलें तिका ती सजमणी मेळपाक तिका जाय आसली पवित्र आत्म्याची गरज. पवित्र आत्मो आसलो जाल्यार तिका ती सजमणी मेळटली आसली. पूण भाव भयणीनो जेजू आजून व्हड जावंक नासलो. जेजून आजून खुर्सार वसोंक नासलो. आजून मनशा कुडाची सरमण करूंक नासली आनी पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो. पूण ही आवय मोरी जेन्ना जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी सर्गीच्या बाबाच्या उजव्याक चडलो आनी गेलो, तेन्ना मोरी आनी शीस एका बरोबर त्या खोलींत आसले आनी ते मागणें करताले तेन्ना पवित्र आत्मो येयलो. आनी त्या वेळार भाव भयणीनो मोरयेक सगळी सजमणी मेळली. आयज भाव भयणीनो आमी जेन्ना आमी भावार्थी म्हणटा, आमी म्हणटा जेजूचे पाटलावदार, आमी खरेपणीन जेजूचे पाटलावदार जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर हा. पवित्र आत्मो आमचे सवे हा आनी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जालां. म्हणटच भाव भयणीनो आमकां उतराची सजमणी मेळपाक जेन्ना आमी उतर वाचता, पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयता, आमकां उतराची सजमणी दिता, आमकां तो उलयता, तो उतर सदांच आमकां सांगता. आनी ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळपाक आमकां गरज पवित्र आत्म्याची. ज्या भाशेन आंकवार मोरये कडेन पवित्र आत्मो नासलो, आजून जेजू मरोंक नासलो, आजून तिची सरवण जावंक नासली, ते भाशेन आमची परिस्थिती तशी न्हय. आमी आतां जेजूचेर भावार्थ दवरल्या जाल्यार आमी खरेपणी भावार्थी जावन क्रिस्तांव आनी देवाचे भुरगीं जाल्या जाल्यार देवान आपलो पवित्र आत्मो दिला. आमच्या ह्यो सगल्यो घडण्यो आमच्या काळजान सांबाळून दवरपाची गरज ना. आमकां जाय पवित्र आत्म्यान ते आमकां सांबाळून आमकां सजमणी दिवन, आनी जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा, आतां आमकां सजमणी मेळोंक आमी तें उतर पाळटा, तें उतर कोत्ता आनी खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून आमी देवाचें उतर सांबाळटा. तर आयज भाव भयणीनो आमी खेरीत भाशेन ह्या शुवर्तमानाची नियाळ करुया. ज्या भाशेन आंकवार मोरयेन जुजेक सगळ्यो वस्तू जे जेजून मोडल्यो वा ज्यो वस्तू घडल्यो तिका सजमणी मेळोंक ना, आजून तिका कित्याक अशें जेजून मोडलेलें ती ताका कळोंक ना. पूण मोरयेन ती सगल्यो वस्तू काळजान सांबाळून दवरल्यो. आनी भाव भयणीनो ती एक वस्त बरी भाशेन जाणो आसली की हो पूत तिचो खरेपणी देवाचो पूत आसलो म्हणून तिणें त्या संबंदा वरवीं जुजे बरोबर संबंद दवरून तिणें जेजूक ह्या संवसारान हाडूंक नासलो, पूण पवित्र आत्म्या उदेशी तो येयल्लो. ती जाणो आसली की जेजू खरेपणी देवाचो पूत आसलो म्हणून. पूण ह्यो वस्तू ज्यो ताणें मोडलेल्यो वा ज्यो घडण्यो घडल्यो ती सगळी सजमणी आजून पासून मोरयेक कळोंक नासली. पूण एक दीस पवित्र आत्मो येतकच तिका कळोन येयली. तेच भाशेन आयज आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी ह्यो सगल्यो उतराच्यो सजमणी आनी सगळे देवाचें आमकां कळोन येता जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचे भावार्थ जाता. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, जें आमकां तो सांगता त्या उतराची सजमणी घेवन आमी उतर पाळूंक दिसपट्ट्या जिवितान एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.